ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ सोम्याच्या हजरपणांत आमी आसा सोम्याक आराधन करूंक आमी आयल्या सोम्याचे प्रेझेन्स भोगूंक आमी आयल्या आमचें काळीस सोम्याच्या हजरपणा खातीर उक्तें करया संपूर्ण काळीस मन सोम्या ते आमी कंसया जेजू म्हाका आपयता आज जेजून म्हाका आपयलां आनी हांव ह्या टेंपलांत हजर आसां जेजून म्हाका आपयलां आनी हांव आज जेजूक उलो मारतां म्हज्या हर एका समस्यांत हर एका कश्टांत जिविताच्या पयणार सांगात दिवच्या पासत आमी जेजूक आपया जेजू उक्ते करून आपले हात म्हजे मुखार हजर आसा आमचे आत्मीक दोळे उक्ते करून ताका पळोवया जेजू म्हाका आपयता ताच्या ताळ्याक कान दिवंक प्रयत्न करया ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮಾನ್ನ ಸಾಗವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮಾನ್ನ ಸಾಗವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ ದೇಹಗೊಂಡವರಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ
तुमची जबाब जावं दी आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता जिवंत देव जावन मनशां मदें वस्ती करच्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता आरंभ आनी अंत तुंच जावन आसल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता संवसार असो उजवाड जावन आसच्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता बऱ्या गवळ्या आमी तुका आराधन करता पातकाराहीत मनशा जिणी जियेल्ल्या आमी तुका आराधन करता तुज्या पवित्र रक्तान आमची सडवण केल्ल्या आमी तुका आराधन करता सदांकाल मनशाची काळजां पारखूंक शकच्या सोम्या आमी तुका आराधन करता आकाश आपले सिंहासन भूमी आपली पांयांची मणई जावन आसीन जाल्ल्या आमी तुका आराधन करता 10,000 सुर्यां प्रास परस जळान भरलेल्या आमी तुका आराधन करता समाधानाच्या सागोरा आमी तुका आराधन करता जिविताच्या झरी आमी तुका आराधन करता कुरपेच्या सागोरा आमी तुका आराधन करता म्हजी मोगाळ आवय आनी बापय जावन रक्षण करच्या आमी तुका आराधन करता उलो मारलेल्या वेळार सदांच हजर आसून शांती समाधान लाभोवच्या आमी तुका आराधन करता रक्षक जावन जतन घेवच्या आराधन तुका हे सोम्याक आराधन करता आसतना आमी बोग्यान ताचें हजरपण तो देव अब्राम आसो इजाक आसो जाकोब आसो मात्र न्ही आमचोय देव जावन आसा आमचे मदें तो वस्ती करता आमकांय उलो मारलेल्या वेळार तो जाप दिता तर त्या देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरया आमकां समी एक घडीभर समर्पण ताचेर आमी दिश्ट कंसया आनी ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या हर एका उपकाराक अर्घां दिवया सोम्या जेजू आयचो दीस तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुजें हजरपण बगूंक आमकां तुवें कृपा दिल्ल्या खातीर अर्घां सोम्या जेजू तुज्या मासा रक्तान आमचें पोशण केल्ल्या खातीर अर्घां सोम्या जेजू ताळण्यांत सांपडाल्ल्या वेळार तूं बोगसून परत तुजे शर्चीन आपयल्ल्या खातीर अर्घां सोम्या जेजू तुजो मोग नियाळूंक तुवें म्हाका एक अवकाश दिल्ल्या खातीर अर्घां सोम्या जेजू तुज्या पवित्र रक्तान धुवन म्हाका नितळ कर बापाचें भुरगीं जावचें भाग दिल्ल्या खातीर हांवें आनी तुवें पातयेवचो देव कसलो देव जावन आसा तो देव जावन आसा पवित्र देव तो देव जावन आसा असाध्य जाल्लें साध्य करचो देव तो देव जावन आसा इस्रायेलाच्या आम्हा सर्वांच्या स्तुती गायनांनी वस्ती करचो देव तो देव जावन आसा जिवंत देव ताका खंयचेंच असाध्य म्हणलें ना सर्गा संवसार असो रचणार तो आनी तसल्या देवाची भुरगीं जाल्लीं आमी भियेता आमकां समस्या येताना शद्रक मेशक अबिदनेगोक उज्यांत घाल्ल्या वेळार तांचे थंय कसलेंच हातेर नातलें तांकां रक्षण करूंक खंयचोच मनीस मुखार येवंक ना सक्कट लोक तांचे विरोध आसलो तरी पूण तांचे थंय आसले एकच खातीर तेंच जावन आसा स्तुती गीत स्तुती गायनां देवाक हरसूंचे देवाचेर पातयेवचे आनी देवाचो मोग करचो पावलाक आनी शिलासाक बंदेन घाल्ल्या वेळार तांकां सांखळींनी बांदून बंदेसाळाची दारां बंद केल्ल्या वेळार तांचे थंय हातेरां नातलीं तांकां कुमक करूंक भावार्थी लोकांक येवंक थंयसर धैर्य नातलें तांच्या आदाराक कोणूच नातलें आनी आयच्या दिसा हांव आनी तूं आमच्या आदाराक कोणूच ना म्हणून भियोन आसतना आमच्या आदाराक आसा एकलोच तो तोच स्वामी जेजू क्रिस्त म्हजें आनी तुजें रक्षण केल्लो देव म्हाका आनी तुका पातकान तावन सडवण दिल्लो देव
आपल्या रक्तान मनुष्या कुळाक बाचावी जोड दिल्लो देव, त्या देवाचेर आमी पातयेया, समर्पण करया आमचेर थंय आसलें हर एक. तुमची जबाब जावं दी. समर्पित हांव तुका सोम्या, समर्पित हांव तुका सोम्या. सोम्या जेजू म्हजें काळीस तुका समर्पिता. आमचें कुटुंब जिवीत, समर्पित हांव तुका सोम्या. आमचें सेस सांबार, समर्पित हांव तुका सोम्या. आमचे थंय आसचो मागण्याचो स्पिरीट, समर्पित हांव तुका सोम्या. आमचे विरोध आसलेल्यांक, समर्पित हांव तुका आमच्या हर एका कश्टां दुखाक कारण जाल्ल्या संगतींक, समर्पित हांव तुका सोम्या. आमच्या भोंवतणीच्या परिसराक, समर्पित हांव तुका सोम्या. भावार्थ आचार सुंगांनी पासारूंक अडकळ जावच्या सर्व संगतींक, समर्पित हांव तुका सोम्या. मागण्याक येवच्या हर एका ताळण्यांक, समर्पित हांव तुका सोम्या. आमचे थंय आसचे हर एक उणेपण, समर्पित हांव तुका सोम्या. आमचे थंय आसची खोटी चिंतना, समर्पित हांव तुका सोम्या. आमकां मागण्याक अडकळ हाडणं देवाचेर पातयेणी दवरूंक असाध्य जाल्ली हर एक गडितां, समर्पित हांव तुका सोम्या. आमचे थंय आसचे बरेंपण भायर काडूंक, ह्या देवाची सेवा करूंक अडकळ येवच्यो हर एक संगती, समर्पित हांव तुका सोम्या. संपूर्ण तरान आमी समर्पिया. आमच्या भोंवतणीचे हर एक समर्पिया, सर्वस्व समर्पिया सोम्या मुखार. आमचे आर्थीक संकश्ट समर्पिया आनी आमी गायना रुपार सर्वस्व सोम्याच्या पांयामळी समर्पण दिवया. काळीज मुझे तुकाच भेटयता. सगळं काळजांता तुका अर्गां दिता. काळीज मुझे तुकाच भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बाबा, आज भेटयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. Let's take our seats बसया and sit in the presence of the Lord. सोम्याच्या हाजिरेंत आमी बसया. In the book of Revelation, chapter 21, we read, this is God's presence with people. उगडापणाचो ग्रंथ आमी वाचतां. हें देवाच्या हजारपणाचें घर. God living among his people. देव आपल्या लोकां मदें वस्ती करन आसा. The name of our Lord is Emmanuel, ताचें नांव म्हळ्यार इम्मानुवेल, God with us. देव आमचे सवय म्हण अर्थ. So John, the Lord says, here is the dwelling of God with men. आनी देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, आपले देवान आपल्या लोकां मदें बिडार केलां. He shall wipe away all the tears. तो आमच्या दोळ्यांतलें हर एक दूख पुसून काडटलो. There shall be no more mourning and weeping. रुदान आनी विळाप आमचे थंय आसचो ना. No more death. मरण ह्या फुडें आसचें ना. For he will make everything new.
आपले तो सगळें नवें करतलो. So the Lord comes to make everything new. सोमी येता सगळें नवें करूंक. As you sit right now before the Lord, keep your heart fully in tune with the Lord's presence. आमी बसून आसले कडेन आमची काळजां देवाच्या हाजरेंतय उबारया. If you keep your eyes open, fix it on the presence, the Eucharistic presence of the Lord. दोळे उक्ते करून पवित्र सक्रामेंताचेर बावाडतान तिश्ट घालया. Otherwise, keep your eyes closed. ना जाल्यार आमचे दोळे धांपून आमी बशीत. Feel a little time in the presence of the Lord in silence. मौनपणी सोम्या मुखार थोडो वेळ ध्यानांत आमी करशीया. You and your Lord and nobody else. तूं आनी तुजो सोमी देव मात्र, दुसरें कितेंच वा कोणेंच मदें आसचें न्हय. Go into silence and listen to Him, talk to Him and feel very close to Him. तुज्या काळजाच्या शांतपणाच्या गुंडायेक वच, थंयसर देवाचें हजारपण भोगूंक प्रयत्न कर. Open your heart before the Lord. Bring your problems before the Lord. तुजें काळीज सर्वेस्परा मुखार वत आनी सगळीं समस्या, कुटुंबाचे समस्ये ताचे मुखार उक्ते कर. Open your innermost self before the Lord. तुज्या अंतस्कनाच्यो गुंडायो देवा मुखार उक्ते करून ताका सांग तुजे समस्ये. Speak to the Lord. सोम्या लागीं उलय. We read in Gospel of John when Jesus went to Bethany, the sisters of Lazarus said to Jesus, Lord, if you are with us, my brother would not die. जुवांव सुवांजेल 11व्या दिना आमी वाचतांव, मार्ता मरियेच्या घरा गेल्ल्या वेळार तांणी म्हळें, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. So right now speak to the Lord in the silence of your heart. आमी जेजू लागीं हे परी उलोवया. Just enter into a very deep conversation with Jesus. काळजाच्या गुंडाये तावन जेजूच्या काळजा लागीं उलया. Very deep conversation with Jesus. काळजाच्या गुंडाये तावन जेजूच्या देव काळजा लागीं Open उलया. your heart before Him. तुजें काळीज ताका उक्तें कर. Do not hide it. कितेंच लिपय नाका, धांपून व्हरी Simply नाका. open your heart before the Lord. तुजें काळीज देवाक उक्तें कर. Tell Him, Lord, I am tired. सोम्या हांव थकोन गेलां. Tell Him, I am afraid. सोम्या भियान हांव जियेतां. I have lost my hope. परवसो बावार्थ I म्हाका am सुकला. wounded. सोम्या हांव गायला. I need your healing. तुवें म्हाका गूण करूंक जाय. I am burdened, Lord. सोम्या वजनांनी हांव बुडोवन गेलां. Just enter into a deep relationship with the Lord. सोम्याचें एका गूंड संबंधांत भितर रीग. Speak to Him all about yourself. तुजें सगळें जिणयेच्यो संगती ताका सांग. Let the Lord take everything upon Himself. सोमी सगळें आपणाचेर घेता. Surrender all your problems to the Lord and stretch your hands towards the Lord. दोनी हात सोम्याच्या सक्रामेंता मुखार उबारया. सगळे समस्ये समर्पण दिवया. And praise and thank God, giving all your struggles and pains. निरंतरी देवाक समर्पण दिवन. हालेलुया 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 हालेलुया. Carry Lord, carry Lord, carry Lord. By your wounds we have been healed. He carried our burdens on His back. Lord, your children's burdens. Free your children, Lord, free your children. Hallelujah. 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 आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु
प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना दोन्ही हात उभार. आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना मुक्ति प्रदाता आराधना शांति प्रदाता आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना शांति प्रदाता आराधना ज्योति प्रदाता आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Please open your eyes. डोळे उगते करूया. My brothers and the sisters, in the Gospels we find wherever Jesus went, there was always a large crowd around him. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता आनी पळयता खंयसर आमचो सोमी गेलो थंयसर लोकां जोमो हारी हारीनी सोमयाच्या फाटल्यान वचून ताका आपणूक वद्दाडतालो. Hundreds of people followed him. शंबरांनी हजारांनी सोमयाचो फाटलाव करून ते वेताले. But in the very same Gospels we also find that some people receiving special graces from the Lord. पूण ह्या संगतीन आमी पळयता थोड्यांक विशेष कृपे दिणी लाभताली. From among the crowd, one person reaching out to the Lord. सगळ्या जम्यामध्ये कोणी एकल्यान जेजूचो अनुभव देवाचो अनुभव जोडचे. From among the crowd, one person receiving special grace from the Lord. लोकांच्या जम्यामध्ये एकल्यान विशेष देणे जोडचे. Let's take some examples. थोडी दाखले पळोवया. We have in the Gospel of Luke chapter 18 about the story about the healing of a blind beggar. लुकाचो 18 अध्याय आमी पळयता कुर्ड्या एका मनशा विशयान आमी Jesus was going through the street of Jericho. जेरिकोच्या रस्त्यान तान सोमी पाशार जातालो. There was a large crowd following Jesus. जायतो लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो. Such a lot of noise was made. जायतो आवाज थंयसर आसलो. On the street was one blind beggar. मार्ग देगेन एकलो कुर्डो भीक मागतालो. And he was sitting and begging. तो बसून भीक मागतालो. He could hear a lot of noise. ताचे कान आयकताले ताका आवाज And so आयकतालो. he asked the people, what's happening? पाशार जाताले लागीं विचारलें कितें गजाली. They said, this Jesus of Nazareth is passing. तांणी ताका जाप दिवन म्हळें नजरेचो जेजू ह्या मार्गांतल्यान पाशार And he जाता. went and shouting aloud, तक्षण व्हडा तळ्यान ताणें बोब घाली. Jesus, son of David, have pity on me. दाविदाच्या पुता जेजू म्हजी विरमत पा. He was shouting so loud that the people started stopping him. इतल्या व्हडल्यान बोब घाली लोकांनी ताका तोंडाम पळय. But nobody could silence him. कोणाकच ताका थंड करूंक जावना. He shouted all the more आणकी चड बोब घालूंक लागलो. until the voice approached the ears of Jesus. लोकांच्या बोबेमध्ये ताची बोब जेजूच्या कानार The पडली. gospel says Jesus stood there. पवित्र पुस्तक म्हणटा तेव्हा सोमी रावलो. Call for him. ताका हांगा आपया म्हणालो. And when he came to him, he asked, what do you want me to do for तो you? आयिल्ल्या वेळार सोमयान म्हळें हांवें तुका कितें करी जाय He said, म्हणटा. Lord, I want to see again. तो म्हणा लागलो सोमया म्हाका दिश्ट दी. Jesus said, let it happen as you believed. सोमयान म्हळें तुज्या बावडता प्रमाणे तुका जावं. Instantly his eyesight that he had lost, he regained. तक्षणात ताची दिश्ट ताका फाटी मेळ्ळी. The whole crowd stood stunned. सगळो लोकां जोम विचमीत जावन थंयच रावलो. They said, all of us are following, but this blind beggar
snatched blessing from Jesus. लोक म्हणा लागलो इतलो व्हडलो जोम आमी कित्याक पयसतान सोम्या सोपाट लावक नायल्या In the हांगासर भीक मागतल्या एका क्षणा भितर येत दौडले बेसवा मेळ्ळे In the Gospel of Mark chapter 5 we read about a woman. मार्कस वांजेल 5 अध्याय एका स्त्री विशीं वाचता We read about her. Mark says she was suffering from bleeding for 12 long years. रक्तस्रावाच्या पिडेन 12 वर्सां ती वळून थकली And she had finished all her money and resources. तिचे असले पैसे तिने होगडायले डाक्टरांचे And her condition was worse because she went to many doctors. मस्त जाणा वयसां गेल्ल्यान तिची स्थिती बिगडली But she believed if only I touch the cloak of Jesus, I would be healed. तिच्या काळजान ती म्हणटाली फकत ताच्या आंग वस्तू रापणी जाल्यार बरी जातली And there was a crowd pressing Jesus. लोक ताच्या आंगार पडतलो सोमयाच्या But that woman penetrated the crowd and went and touched the cloak of Jesus. आणि या लोकां जमामध्ये धावून वधाडून तिने सोमयाचे वस्तू रापडले Instantly power flowed from the body of क्षणांस Jesus. सोमयाच्या जिवांतावन सकत And गुणकटी she was सकत वाळून आयली healed of 12 long years sickness. 12 वर्सां कष्टाली स्त्री तक्षणच बरी झाली The whole crowd stood stunned. सगळो जोमो विजमीत जावन थंयसर रावूंक The whole crowd stood stunned. सगळो लोक विजमीत जावन गेलो Take some more examples. Take the example of another person called Zacchaeus. जाकेवाचें गडीत पळया Once again, Jesus was going through Jericho. आमचो सोमी जेरिकोंतल्यान पाशार जातालो There was a large crowd and Zacchaeus was very short and therefore he could not see लोकां जो Jesus. मस्त आसलो जाकेव मोठव्याक आसा तसो जेजू पळोवंक जावना So he went ahead and climbed on a sycamore tree and was waiting for Jesus. रुमडीच्या रुखार सोडून तो बसलो आनी जेजूक पळोवंक लागलो And when Jesus reaches there, he looks at Zacchaeus and says, "Come down, I must stay with you today." सोमी रुखा मळा पावतना सोमयान वयर पळयलें जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय म्हणालो Jesus leaves the whole crowd and goes after Zacchaeus. सगळो जोमाक फाटी दवरून सोमी या जाकेवाच्या घरा The एकल्याच्या whole घरा crowd stood stunned and grumbling. सगळो लोक विस्मीत जावन पुरपुरोवंक लागलो Similar things you find in the gospel happening. जायते कडेन वांजलांनी आमी वाचता What is the gospel writers trying to tell us? कितें संदेश आमकां मेळटा ह्या निमती Jesus had power to heal and deliver people. सोमयाक लोकांक गुण करूंक सुटका दिवची पदवी आनी सकत आसा But it is those people who express their faith were able to really gain it from the Lord. इतलो लोक असल्यार भावार्थान कोण सोमयाक स्पर्श करता तांचे थंय मात देवाची पदवी दिसून The येता whole crowd has a passive faith. लोकां थंय एका तराचो सादारण भावार्थ मात दिसून आयिल्लो Passive faith. एका तराचो सादारण भावार्थ So there is simply following Jesus. ते सकड येतात म्हण ते पाटलाव करन येतात But in these instances that I brought to you, we see active faith. या विशेष गडितांत येता आमी पाद्रापान सांगले आयकले तांचे थंय विशेष आनी क्रियाळ भावार्थ आसलो So we find in the Gospels the Lord awarding with blessings to people who express their faith actively. पवित्र पुस्तक आमकां दाखले दिता कोणा थंय असलो क्रियाळ जीव भावार्थ आसा की तांचे थंय देवाची बेसांवां दिसून आयली I believe there were many blind people sitting in the street of Jericho. They all did not get healing. खंडी जावन जेरिकोच्या वाटेर सोमी पाशार जातना जायते बसून भीक मागतले तोंटे आनी कुरडे There may have been many women having bleeding for a long time. They did not get healing. जायते मार्ग जायते वर्सां तांकां खंडीत आसले थंयसर तांकां भलायकी मेळोना But these people who actively express their faith experience the intervention of God in their life. ज्या कोणे तांचो भावार्थ जिवाळ कर रडकळीचेर जैत व्हरून कार्याळ केलो तांचेर बेसांव पडली देव तांच्या जिणेंत मेतेर जालो I believe all of us do receive the Holy Communion and go for adoration and prayer. खंडीत जावन जायतीं जाणां आराधनाक मिसाक वचून आमी कुंभारकाण येता But not all of us get the blessings that the Lord wants to give us. सोमयान दिवकाशेंची बेसांवां सगळ्यांक आमी जोडूंक शकना We know blessing and grace is a gift of God. ही बेसांवां आनी कृपा देवाची धर्मार्थ देणी But it is granted to people who are willing and accepting in faith those gifts. पूण कोणाक ती फावो जातात उदारपणान कार्याळ भावार्थान येतल्यांक मात्र ती फावो जाता In the Gospel of Matthew chapter 13 from verse 54 you will read पवित्र पुस्तक मातेव वांजेल 13 अध्याय 54 वळिताना आमी वाचता that Jesus went to Nazareth, his home country. पवित्र पुस्तक म्हणटा आपल्या संत मायगावाक जेजू गेलो Possibly from the age of 4 he was brought up there ल्हानपणांत हांव थंयसर तो ल्हान व्हड जाल्लो up to the age of 30.
30 वर्सांपर्यंत तो थंय जियेलो. Everybody around there knew Jesus. वाड्याच्या सगळ्या लोकांक ताची वळख आसली. But Jesus could not work any miracles there पूण पवित्र पुस्तक बरयणार सांगता जेजूक थंयसर असर्यां करूंक जालें ना. because they did not believe in Jesus. कित्याक ताचे थंय तांकां पातयणी नातली. God has many blessings in store for all of us. देव आपल्या भंडारांतल्यान आशीर्वाद दिवंक राखून आसा. God has many blessings in store for us. ताच्या भंडारांत जायती आशीर्वाद आमच्या पासत राखून दवरल्या. We should snatch it from him. ताचे तान आमी ती ओडणक म्हणी खाणगी जाय. In today morning I was speaking about the need of violence and force to be used in entering into the kingdom. सकाळी पद्यापन आमकां सांगलें जुलूम आनी बलात्कार कर्ण म्हणले बरी देवाच्या राजाची बेसांव जोडूंक आमी येयती जाय. Passive faith is not going to do much. साधारण भावार्थ निद्रेस्त भावार्थ कसलें आशीर्वाद जोडूंक But शकना. active faith. क्रियाल भावार्थ मात्र. In Luke's Gospel chapter 5 we read about the healing of a paralytic. लुकास वांजेलांत आमी वाचता 5व्या अध्यायांत आरीच्या पिडेघराक गुण करचे घडीत. Some people wanted to bring a man who was a paralytic to Jesus. थोडे इश्टांक तांच्या एका आर मारून पिडेसल्या इश्टांक आडूंक म्हण आसलें. But there was a crowd around Jesus and they could not. पूण ते घरांत जायतो लोक आसूं जमा आसल्यान मुखार वचूंक जावना. So they went behind and opened the roof and brought him down with the help of a cot. ते फाटल्यान वेतात घरच्या धन्या लागीं सारनासतना घरचें फाकीं सोडून ताका देंवयतात. They opened the roof. तांणी फाकीं सोडयलें. Took such a lot of trouble. कितले कश्ट काड वावंट काडली. And the result is fantastic. आनी कितें जालें आमी जाणा. The Lord tells that man, my son, your sins are forgiven, and later on, take up your mat and go home. ताची फातकां बोगसालीं आत्मो सलवार केलो. देव ताची पिडा गुण करता सोमी जेजू आनी ताका घरा धाडटा. In our lives, we may have to do similar things. आमी असली प्रयत्नां खंडीत करी जाय पडटा. We may have to break some of our roofs. आमी अडकळी मोड उडोवचे पडात. We may have to give a lot of pain to our bodies. आमी जायत्या कुटुंबांक उखलून हाडिचे पडात. जायत We may have to forgo many things. जायतो त्याग आमी करी जाय पडात. If you want to get the grace of God, you will have to pay for it to some extent. आमी हर एका संगती मोल दिता तशें भावार्थाच्या बेसांवांकी आमी मोल दिवचे पडात. The Lord is already ready to give us. सोमी राखून आसा आमचेर बेसांव. But from our part, we should make efforts. आमच्या पार्टीन थोडे प्रयत्न गरज आसा. Hallelujah. 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 So today convert your passive faith into active faith. आमचो निद्रेस्त भावार्थावन जिवाळ आनी क्रियाळ भावार्थाक आमी मेट काडया. Get rid of inhibitions. आमचे ते असले अडकळीन दाक्षिणी पयस करया. Get rid of softness. आमी आमचे ते असले कावजेणी पयस करया. Be prepared to force. आमचे थंय एक तराची प्रयत्नाची गरज आसा. Be prepared to open the roof. आमी फाके सोडोवची गरज आसा. Because what we want is the blessing of God. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्परचो आशीर्वाद जायजेच आमकां. Think of the people, in order to gain something, how much of hardship they go through. आमी जाणा संवसाराचे मनीस थोडे संगती जोडूंक आनी करूंक कितले वावंट काडटात प्रयत्न करतात. Look at a boy or a girl who is doing her B.Ed or let's say engineering, how much of hard job they have to put in. भुरगीं कितले परीक्षेंत इंजिनियरिंग MBBS करूंक MBA करूंक कितले वावंट काडटात त्याग करतात. Think of a doctor who is doing his MD. My God, it's so hard today. MD करचे डाक्टराचे दिसार या कितले शिकचे कष्टांचे. In the same manner, in order to get the grace of God, the blessing of God from our part, we need to make serious efforts today. देखून भावा आनी भयणी सर्वेस्पराची आशीर्वादां पवित्र श्रेष्ठ ती जोडूंक आमी प्रयत्न आनी त्याग करची गरज आसा. And the greatest of all the troubles that we take is surrender of our brain, our intellect. आमी मुख्य जावन करूंक जाय आमची बुद्धवंतकाय आमची समजणी आमची राजावां सकट देवाच्या पांयांतल्यान आमी समर्पण दवरूंक जाय. Today morning I was talking to you about the need to compress ourselves. आमी आमकांच ल्हान करचें कितलें गरजेचें म्हण पाद्रपान सकाळीं सांगलें. We have to compress so much that we become like little children. आमी आमकांच ल्हान भुरग्यां बरी करूंक जाय. The Lord said only little children, the kingdom of God belongs to such. सर्वेस्परान म्हळां ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सगळींचे राज आमी जोडूंक Let us compress ourselves. आमकांच आमी ल्हान करया. Let us make ourselves like little children. आमी ल्हान भुरग्यां बरी जावया. Let's start believing in the Lord. आमी सोम्या ते सगळ्या काळजान Let's start making sacrifices for the Lord. सोम्या खातीर त्याग बलिदान Praise साखरेचें the तयार जावया. Lord. Hallelujah. 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 Let's all stand up. उबी रवया भाव भयणीनो. And today we shall pray for the gift of faith and prayer. आमी मागया भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या देण्यां खातीर. For the gift of faith and prayer.
भावार्थ आणि मागण्या अशी देणे आमकां May I मागया. request you to surrender all your problems to the Lord. ह्या घडी सर आमचे समस्या आनी वजनां सोमयाच्या पांया तळा समर्पिया. Whatever be your problem, कसली वजनां समस्या ती जावं दी. financial problem, आर्थिक अडचणी, family problem, कुटुंबाचे समस्या, litigation, आनीक तक्रार, व्याज, unemployment, निरुद्योगपण, childlessness, भुरगीं नातले, physical problems, कुडीचे समस्ये, mental problems. मानसिक समस्ये, Surrender all that to the हे Lord. सगळे देवाच्या पांया तळा हाडया. Believe that the Lord can do things. सोमी हे करूंक शकता. Believe that the Lord is with us. सोमी आमचे सोबे आसा. If the Lord is with us, who can be against us? आमचे सोबे तो आसल्यार आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? Bring more and more trust in the Lord. सगळ्या काळजां ताचेर भावार्थ दवरया. Open your heart to the working of the Lord. आमची काळजां देवाच्या कामाक उक्ती करया. Make space for God to act in your life. सोम्याक एक जागो तयार करया. Make space for God to act in your life. देवाक तुज्या जिणेन काम करूंक सोडू. Maybe you have not been able to do, but He can do. आमी येदोळ जायनातले करूंक जायनातले सोमी तुजे थंय करता. So surrender your life to the Lord. सोम्याक तुजी जिणी समर्पी. As a sign of our surrender, we lift up our hands. आमी समर्पण दिला म्हणलो गुर्तुम जावन Just surrender your life to the Lord. All your brokenness, your woundedness, समर्पण दिवया. simply gone, surrendering one after the other. Thank you, Jesus. Praise you. समर्पण दिवया. निरंतरी अर्घ दिवया. One after the other, surrender your problems to the Lord. एका उपरांत एक आमचे समस्या समर्पया. Go on praising and thanking and surrendering your problems to the Lord. आमचे समस्या समर्पण दिवया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया. Go on surrendering and surrendering and surrendering. हालेलुया. शालदे बलामदे शालदे बले शालमंगलगे लामदे शालदे बले शालमंगल. शीललामदे शालदे बले शालमंगल. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Mighty God. Mighty God. Powerful God. Powerful God. Hallelujah. 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 Wondrous God. Wondrous God. Wondrous God. Wondrous God. Hallelujah. 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 Mighty miracle worker. Mighty miracle worker. Hallelujah. 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 Making impossible possible. Mighty possible. Hallelujah. 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 Mighty deliverance. Mighty Mighty deliverance. deliverance. Mighty deliverance. Mighty deliverance. Mighty healings. Mighty healing. Mighty deliverance. Mighty deliverance. Mighty healings. Mighty healing. Mighty deliverance. Mighty deliverance. Mighty healings. Mighty healing. Hallelujah. 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 Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is the Savior. He's the Savior. Hallelujah. 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 Repeat in your heart, Lord Jesus, increase my faith. In आमच्या your heart. काळजांतच म्हणया सोम्या सडय म्हजो भावार्थ. Repeat in your heart, Lord Jesus, increase परतून my परतून faith. काळजांतान म्हणया सोम्या सडय म्हजो भावार्थ. Repeat in your heart, Jesus, teach me to pray. आमच्या काळजांत मागया सोम्या मागणें करूं म्हाका शिकय. Jesus, teach me to pray. सोम्या मागणें करूं म्हाका शिकय.
He is my everything. He is my Lord. जे हात अर्ध्यार दवरया. He is my everything. Both great and small. Both great and small. He gave his life for me. He gave his life for me. Made everything new. Made everything new. He is my everything. He is my everything. Yes, Lord, you are. Yes, Lord, you are. Once again. He is my everything. He is my Lord. He is my everything. Both great and small. Both great and small. He gave his life for me, made everything new. He is my everything. Yes, Lord, you Go on worshipping the Lord, and He will bless your water and bread. He will keep sickness away from you. Survanti megaliyan.